आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माक अंतरीम थाकाय दिवपाक मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान न्हयकार दिला. मजगती डेप्युटी सॉलिसिटर प्रवीण फळदेसाय हांणी बाजू मांडपा खातीर वेळ मागला. ते प्रमाण न्यायालयान फुडली सुनावणी 15 जुलयाक दवरल्या. Against the order passed by the Sessions Court आणि ते interim protection मागताले, but court has not granted any interim protection. केस 15 तारखेक दवरला. रिप्लाय घालचो पडटलो. Prosecution will file reply. Sir, it was matter of 2 days. Why did you oppose the plea for interim relief? 2 days means Means Monday it will be taken up. So for this date you have opposed that no interim relief should be granted. because if they deserve a interim relief, we normally say granted. But in this case, it's a serious case where house has been demolished. There is a rioting section is there. So, असल्या केसींनी normally protection once granted and it can remain also. So therefore, and no harm because इतले दीस ती केस चालू आसा. अजून ताका ट्रायल कोर्टान लोअर कोर्टान कांय प्रोटेक्शन नाशिल्लें. कोर्ट ऑल्सो वेंट ऑन द सेम प्रिमाइज की सेशन्स कोर्टान जेन्ना पेंडींग आशिल्लें एप्लिकेशन तेन्ना कसलेंच प्रोटेक्शन नाशिल्लें जाल्यार आतां तुका 2 दिसाक कित्याक प्रोटेक्शन जाय अशें कोर्टानूय ताका विचारलां. सो वी ऑब्जेक्टेड बिकॉज इंस्ट्रक्शन्स आर सो स्ट्रिक्ट.